आयज सांजचे सनसेटाक एक कस्टमर आसले बसलेले सनसेटाक सान आसले बरेच टायट जाल्यार आनी ते म्हणटा आमकां कन्नड म्युजिकल म्हाजे स्टाफान भुरग्यांनी सांगलें आमी घालीना ना कन्नड घालीना म्हणजे पळय हिंदी वाचता तीच वाचतली ना आमी बियरां फारीक केल्या तरी आसतना तुमी आमकां कित्याक जाय ते घालिना ना म्हणून सांगलें घालिना आतां जेन्ना आमची म्युजीक चलता आमी 10 बंद जाता 10 म्युजीक बंद जाल्यार ते येयलो सकयल तेणें कितें करून कॉमर्स केलें बियराची बाटल्यो फोडल्यो म्हाजो बियर मार्क फोडले आनी मागीर ते वयर येयलो बील फारीक करूंक येयले तेन्ना हांवें ताका सांगलें तो म्हणालो मागाचें फारीक कर 250 इज द कॉस्ट फारीक कर तो सांगता तूं कितें करतलो काय म्हणटा हांव तुजें शॅक पासून बंद करतलो म्हणून सांगता तो म्हाका शॅक सुद्दां बंद करतलो आनी आपूण कोण कर आतांच करून दाखय म्हणून सांगलें शॅक बंद करून दाखय म्हणून तितल्यान सांगा ती वांगडा आहा पळय ते सांगता आमी म्हणटा हेचे नेवीचे म्हणटा नेवीचे जाल्यार तुमकां मार म्हणून सांगला म्हाज्या स्टाफाक मार म्हणून सांगला काय म्हणून सांगलें ताका पळोवंक जाय आमचे MLA लोकल MLA आमचो ट्युरिजम मिनिस्टर कितें स्टेटमेंट दिता पळय तो ते स्वतात म्हणटा शेकवाले झगडीं करता तर हें पयलीं तेणें म्हाज्या भुरग्याक मारूंक कॉमेस केला हें जावंक होना हांव म्हणटा व्हडली झगडी जावंक होना पूण हें कितें ट्युरिस्ट येवन आमचो गोंयकारांचो फायदो घेता आतां ते देव बाबा म्हणलें म्हणटूच कितें आमी मार खावपाचो तेंचो दर्यादेगेर शिस्त गरजेची गोंयांत आयिल्लो पर्यटक जर हॉटेलवाले शेकवाल्यांकडेन वाद घालता तांचेर हात उखलता जाल्यार तांकां भितर उडोवप गरजेचें अशें आमदार मायकल लोबो म्हणटा स्ट्रिक्टनेस आसपाक जाय बिचाचेर ते आसूंकूच जाय आनी असलो जेन्ना गजाल जाता जेन्ना ट्युरिस्ट आमचे लोकल ओनराक शेक ओनर रेस्टॉरंट ओनराक मारता हो आंगार येता तेज्या तेन्ना तेजेर केस करून त्या ट्युरिस्टाकूय भितर उडोवपाची गरज आहा एक मॅसेज स्ट्रिक्ट पास जावपाची गरज आहा की यू कॅनॉट कम एंड डू एनीथींग इन द स्टेट ऑफ बट एट द सेम टायम वी शूड एवॉयड द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ फायट म्हणजे हातीक हात जावंक ना वर्बल डिस्कशन करून ते सोंपोवपाची इम्पॉर्टंट आहा आनी ट्युरिस्ट जर तर मारीत जाल्यार ताका भितर उडोवपाचीच गरज आहा प्रुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकार युथा हांवें दाखयलां की पाली तोडे एक फेमस तोडे पाली तोडे लोक जायते पाटी म्हणटा हे पाली तोड्या बरें नुस्तें मेळटा आनी कितें हे पाटी आमी हे पाली तोड्या ऑक्शन जाल्लें सो आमी आमचे फ्रेंड सर्कल दवरलें आनी भुरग्यांक दाखोवपाक की बाबा हे कसलें नुस्तें पोटा आनी कितें सो आनी म्हगे शेतकारांक कळपाक की हांव कुडतोरीन चोयतालो कुडतोरीन जायते नुस्तें पोटा आनी ते वांटी घाताय शेतकारांकूच हे भाशेन तर ऑक्शन घालना सो शेतकारांनी तर हे भाशेन पोश काडले आनी हें उरलें नुस्तें सगळें आंटिलें हें हांव मुखार चिंतितां आत्माच्या अंडर आम्ही एक ट्रायल घेतलेली थ्रू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट सो आम्ही हांगसर फिशलिंग रिलीज केल्ले 2 वरायटी रिलीज केल्ले एक रोहू आणि एक कॉमन कार्प तितून आमकां रिजल्ट बरो मेळ्ळा म्हणजे तो कॉमन कार्प गोल्ड फिश म्हणटा पळय न्हू ते ताची वेट आनी सायज बरी जाल्ली आसा फक्त रोहू मातसो बारीक उरलेलो आसा सो इट इज एक आमी ट्रायल बेज म्हणून घेतलेली आता नेक्स्ट इयर जो येता पळय नेक्स्ट सीझन ताका आमी सारके टायमार आमी रिलीज करतले आनी नेक्स्ट इयर हार्वेस्टिंगाच्या टायमार बरो रिजल्ट मेळटलो सो हांव रुकोजीन बाबा कडेन खूब देव बरें करूं म्हणटा कित्याक शेतकारां खातीर तो खूब हें करता झोडटा म्हणजे वावरता खूब जायत उशेला मेळ्ळा आमकां नुस्त्याक भरपूर मेळ्ळा देव आर्गी दिता पयलीं पासा तोय नुस्तें घायलो ते थोडे आमगे टायम मातशें हें आसना नुस्त्या थोडे जावपा मातशें टायम डिले जालो आमकां ताका 2 म्हयने पयलीं जाले आमगेले ताका लागून म्हळ्यार आपूण सगळें खुशाल आनी सगळ्यांक जायते जाणां दिले ताणें तोय उदार मनाचो ते उमेदी केलोले म्हाका सदां म्हणटात आपूण उमेदी लावून करता आयज आमी येयलाय आमच्या वेळसाच्या पाली तोड्याकडे आनी हांव पयले फावटी येयला वेळसाचे जावन हांवें पयले फावटी पळयलां because last evening when I was sitting with my dad, he happened to tell me that there's this thing going on amcha Palitodakade. Today's youth and today's generation have to take these things in the future and keep our traditions going. आज आमी आसात ते जो फर्मागुडी आणि ढवळी हो जो फ्लायओव्हर आसा थंयच आनी तेजे सायडीक तुमी पळयलां आसतलें हो जो सर्वीस रोड आहा आनी ह्या सर्वीस रोडाचेर कितलीशीच गार्बेज हांगा उडयल्ली आसा ह्या गार्बेजीन ना म्हणल्यार जे मेडिसीन आहा ते पासून हांगा उडयल्ले गेले वता
म्हाका दिसता येल्ले गेल्लो मनीस काडटा आनी पोती शेवटून मारता. ही एरिया पडटा बानोड्या पंचायतीक आनी म्हाका दिसता बानोड्या पंचायतीचो एकलोय पंच ह्या वाटेन येता वयता काय ना काय पळोवन हेजेर हाडनजर करता तें कळना. आनी अशी समजा जर गार्बेज हांगासर डंप केली जाल्यार हो मिनी संसोडो जावपाक टायम लागचो ना. कारण आतांच इतली गार्बेज हांगासर आसा हेजेर कोणाचेंच लक्ष ना. आनी ह्या गार्बेजीन आतां समजा जर अचानक पावस बीन पडलो जाल्यार सगळी हांगा हळशीक ही लोकांक दुयेंसां पातळपाक शकता आनी रोगूय जावपाक शकता. कारण हेजेर म्हाका दिसता बेगीनूच पंचायतीन लक्ष घालून ही गार्बेज हांगसरल्यान खंय तरी CCTV नाल्यार बसून कितें तरी लोक उडयता तेंचेर बंदी घालपाची गरज आसा. धवळीच्यान प्रोडिंटा खातीर विवेक प्रभू. हांगा हायकोर्टान PIL 39 ऑफ 2018 एक ऑर्डर दिली. हो सॉल्ट पेन सगळो भरतालो योगेश ती गाडी आनी ताची बायल. सो ती कशें ते कॉम्युनिदाद प्रॉपर्टी आनी कितें ते प्रॉपर्टीचें आमकां कांय खबर ना. मागीर हायकोर्टान ती आज अपलोड जाली आनी ती कोणे तरी एका हेणें हांगाचो व्हिडियोय घातलेलो. अपलोड जातकूच म्हाका ताणें आपयलें हांगा आयलो जाल्यार हो म्हाका चॉपर घेवन पयलो आयलो. हांवें चॉपर उडयलो आनी फातर घेवन म्हाका मारपाक आयलो आनी मारपाक आनी कॉलराक धरून म्हाका असो रस्त्या वयल्यान भोंवडायलो ताणें कळ्ळें. सो मागीर म्हाका म्हणपालो विड्रॉ कर आनी तो कोण तरी उदोलपाचो मनीस म्हणपालो आपूण सांताक्रूज तो आपल्याक वळखना आपलो भाव मर्डर केला आपणें मर्डर केला आपूण मर्डर करतलो. विटनस आहा म्हजे बरोबर आनी एक तो डॉमिनीक पेरेरा म्हणून आशिल्लो तो विटनस. सो ताणें हें केलां आतां विटनसूय आमचे बरोबर तो थंय आशिल्लो लांब येतालो तितल्यान म्हाका मेळपाक ताजी विटनस हें केलां आनी ते हायकोर्टान ऑर्डर पास केले कंटेम्प्ट घेवपाचो ताजेर आनी ताका एनवायरमेंटल डॅमेजीस बीन करपाचे म्हणून तो हें जालो फ्युरियस जाल्लो आनी मारपाक लागलो आनी मुठी बिटी मारल्यो म्हज्या फाटल्यान. आनी तुमी पुलीस स्टेशनाक गेल्ले आमी पुलीस स्टेशनार आतां पणजेन गेले. पणजेन म्हणटा ते ओल्ड गोवाक पडटा. सो आतां आमी ओल्ड गोवा केस घेवपाचे आहा. सो तो विटनसूय आहा आमचे कडेन आनी बाकीच्यांनी सगळ्यांनी जे पयले तेय विटनसीस आमचे आसात आतां. सो वी वील आमचे कडेन लायव्ह ताजी फुटेजूय आहा. सो वी वील गिव इट टू द पुलीस एंड आगलो धारबांदोड्या मेल्लो वाघ सापडिल्लो आनी जायते प्रस्न मुखार आयले. आतां खात्याचो रिपोर्ट आयला. रिपोर्ट मेळटा तो असो. मुळाव्या रिपोर्टा प्रमाण वाघाची खंय शिकार करूंक ना. थंय मेटल गुळयो वा सापळो लायिल्ल्याचे पुरावे ना. शिकार केल्ल्या वाठारांतल्यान झाडाचेर फारपेट मार्क लागता आशिल्ले. वाठारांत झाडांचेर कसलेच मार्क दिश्टी पडूंक ना. वाघ खंय म्हयनोभर पयलीं मेल्लो आसूंये कुशिल्ल्या अवस्थेत सापडिल्लो. 3 नाखटां 8 दांत 4 व्हडलीं हाडां बारीक हाडां आनी कात सापडल्या. The cause of the death is inconclusive owing to the advanced decomposition stage of the carcass. For further investigation, samples are collected and submitted for toxicology, forensics and DNA analysis via number ते बरयल्ले आसा. हे सगळे घातलेले आसा. हे सगळे आमी हांगा पोचिंगाचो विशय ना कांयच ना. तेजे कांय गोश्टी तेजे गावल्ले आसा. ते सगळ्या गोश्टी कांय गोश्टी रिकवर जाल्ले आसा. म्हणून हांव इन डिटेल तुमी मंत्र्या कडल्यान रिपोर्ट जाय आशिल्लो तुमकां हांव रिपोर्ट दिता. ते रिपोर्ट तुमी वाचा. तुमी जाय तसो तेजो पब्लिका कडेन पावपाचो प्रयत्न करा. पूण पोचिंगाचो विशय हांगा ना. हो मुळावो रिपोर्ट. मात रिपोर्टांत वाघाच्या मरणाचे कारण अस्पश्ट. प्रथमदर्शी अशें तेंच्यांनी म्हटलेलें आसा की विश बाधा जावन किंवा सापळो लावन किंवा हेर कारणांक लागून वाघाची हत्या जावंक ना अशें म्हटलेलें आसा. परंतु एकंदर ह्या वाठाराक आमी जेन्ना भेट दिली तेन्ना परते एक लक्षान आमच्या येयल्लें आसा की हांगासर जनावरांची झटापट जी जाल्ली आसा तेचे कांय पुरावे जे आसा ते हांगासल्या झाडांचेर हांगासल्या झोपांचेर आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी ज्या वाठारान वाघाचो मृतदेह मेळ्ळो त्या वाठारांतल्यान केवळ 100 मिटराचेर रगाडो न्हंय जी आसा ती आमकां पळोवपाक मेळटा. एकंदर ही वाघीण जी आसा ही वाघीण कशी मेल्लेली आसतली काय हेचो जो शोध आसा हो शोध एकंदर DNA आनी फॉरेन्सीक रिपोर्ट जो आसा तो येयल्या उपरांत स्पश्ट जाताले. पूण एकंदर ह्या वाघाचो नैसर्गीक जो मृत्यू जाल्लो आसा त्या संदर्भात DCFान जे स्पश्टीकरण दिल्लेलें आसा तेका कसलो आधार आसा हें कळपाक आमकां कुस्तार जाल्लेलें आसा. पूण एकंदर हो अहवाल जो आसा ह्या अहवालान जायते प्रश्न जे आसा ते अनुत्तरीत आसा. ही ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
सॉरी टू से दीस, ओके. आनी कोण तरी आजून भायलो मनीस जो आहा पळय न्ही तोच टेलरिंग करपाक लागला. म्हणून आमचे जे सगळे ट्रेडिशनल बिजनेसीस असले जे पयलीं मूळ गोंयकार करताले ते बिजनेस सुद्दां सगळे कोणी तरी खंयच्या तरी बाकीच्या स्टेटींतल्यान येवन ते बिजनेस हे तेंच्यांनी आपूण तेंच्यांनी टेक ओवर केले. म्हणून म्हाजी तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा, बिजनेस खंयचोय ल्हान आसा, बिजनेस खंयचो बारीक आसा, बिजनेस खंयचो तुच्छ आसा हाचो विचार करचो न्ही. तो बिजनेस सपोर्ट करपा खातीर तुमकां जो सपोर्ट जाय, सपोर्ट येतली कशा दृश्टीन, सपोर्ट जेका आमी म्हणटा तुमकां कदाचित फायनान्शियल सपोर्ट जाय, तुमकां कदाचित टेक्नॉलॉजी वायज सपोर्ट जाय, तुमकां कदाचित आमी म्हणटा की लिगल सपोर्ट जाय, तुमकां ट्रेड आनी मार्केटींग हे कळपाक जाय. म्हणून आयचो प्रोग्राम आसा. फक्त तकलीच जाय आपल्याक कितें करपाक जाय तें. म्हणून म्हाजें तुमकां सगळ्या जाणांक म्हजें म्हणणें आसा की आमी जेन्ना आमी अशा पद्दतीची बिजनेस करपाची भावना तकलेन दवरतले तेन्ना तें पॉसिबल आसा. आनी आमी यंग भुरगे जे आयज ITIनी शिकता, जे आमकां प्लंबींग कॉन्ट्रॅक्टराची गरज आसा, आमकां इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टराची गरज आसा. आज सोदले सुद्दां जरी आसत जाल्यार आमकां प्लंबींग कॉन्ट्रॅक्टर मेळना, आमकां इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर मेळना. ओके. इवन दो आमी पळयता की खंयचेंय काम जर करपाक जाय आसत जाल्यार मागीर ताका मेरे पास है म्हणटा तो. मेरे पास है म्हणटकीर आमी समजपाचें तो खंयच्यान येयला वो वहीं से आया है. म्हणजे तो खंयच्या तरी भायल्या स्टेटींतल्यान हांगासर येवन तो उरलेले बी आपल्या थंयसले आसता पूण भैया आ जाओ म्हणटात, यहाँ पे काम है आपको भी मिलेगा. तेंची दुबय जाल्ली आहा. 30 एप्रिल 2025 चीफ टाउन प्लॅनर राजेश नायकाक सस्पेंड केल्लो. 2 एक्सटेन्शनां घेतल्या उपरांत ताच्या निमण्या वर्किंग दिसा विजिलन्स डिपार्टमेंटान खात्यांतर्गत चौकशी करपाचे फाटभुंयेर ताका सस्पेंड केल्लो. आतां विजिलन्स खात्यान ताका निर्दोश घोशीत केला. म्हाका खूब खुशी जाली कित्याक तो म्हाज्या वांगडा खूब वर्सां काम केलां. बरो ऑफिसर आनी एकदम क्लीन ऑफिसर. आनी म्हाका खूब खुशी जाली की मुख्यमंत्रीन आयज डिपार्टमेंट विजिलन्सांतल्यान ते सस्पेन्शन ऑर्डर विड्रॉ केल्या. आमी बी विनंती केल्ली की ते विड्रॉ करपाक जाय कित्याक ते कोर्टान बी हॅज गिवन हिम अ क्लीन चीट. So I am really very happy that Honorable Chief Minister has withdrawn the suspension, and it was necessary for it to be withdrawn long time back. But I am grateful to the Chief Minister for having done it. He is a fine gentleman. I want the people of Goa to know that Rajesh Naik is one of the cleanest officers, excellent officers, and has done great service to everybody and gone out of his way to help people. कोणी तरी पेटिशन फायल केल्लें पूण ताका कोर्टान क्लीन चीट दिल्या की खंयचेच लॉस जावं ना तेज्या खातीर आमच्या डिपार्टमेंटाक खूब मनाक शांती आनी खुशी जाली की असले बरो ऑफिसर जो आहा तेजे सस्पेन्शन जे आहा ते रिवोक केले. आनी हांव गोंयचे जनतेक सांगूंक सोदता की राजेश नायक हो सगळ्यात बरो ऑफिसर, वन ऑफ द फायनस्ट टाउन प्लॅनिंग ऑफिसर अँड क्लिनस्ट ऑफिसर ऑफ माय डिपार्टमेंट. जाल्यार राजेश नायका आड याचिका घातिल्लो स्वप्नेश शिर्लेकर कितें म्हणटा तें आयकुया. जितलो क्लीन मिनिस्टर आहा तितलो क्लीन तेजो ऑफिसर आसतलो न्हू. ह्याचो अर्थ सद्याक कितें जाल्लो आहा की चोरी जाल्लेली, चोराक धरलो, चोरा कडल्यान सगळे माल रिकवर केलो म्हटल्यार चोरीच जावंक ना असो हिशोब लायतात पळय सरकार. हो चुकीचो वेव्हार. जर चूक जाल्लेली आसा जाल्यार एक्नॉलेज करपाक जाय आनी पनिशमेंट आसपाक जाय. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. आसाम आणि बंगाल विधानसभात भाजपाक स्पष्ट बहुमत मेळ्ळा. बंगालाचो मुखेलमंत्री कोण हो प्रश्न सगळ्यांत पडिल्लो. भाजपाचो सुवेंदू अधिकारी असतंत बंगालाचो फुडलो मुखेलमंत्री. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्र्यांच्या हाजेरीत शेनवारा शपथविधी जातलो. तेवटेन भाजप TVK वांगडा सत्ता स्थापन करूंक बरेच यत्न करता, मात तांचे फावले ना. TVK, VCK आणि काँग्रेसीक वांगडा घेवन सत्ता स्थापनेचो दावो करता. TVK कडेन 118 आमदारांचें भोवमत आशिल्ल्यान तामिळनाडूत थलपती राज्य आयिल्ल्यात जमा. गव्हर्नर ऑफ तामिळनाडू श्री राजेंद्र आलेकरजी, he has a strong RSS background because he comes from the same state from which I am also coming. We both are coming from small state of Goa. So I know his background, and we cannot expect this governor to work as per the constitution, to work as per the laid down precedents. As per the precedents, by now the TVK should be invited to form the government, and then he can ask them to prove the majority, as the then president had invited Mr. Vajpayee
to swearing in as the Prime Minister of India, and he was given time to prove the majority. This president has done in several states. It has done in Karnataka, it has done in Maharashtra, it is done in Goa, it has done in Manipur, several states during the hung assembly. Rajendra Allekar, the governor's loyalty lies with Narendra Modi ji and Amit Shah ji. Today, Narendra Modi ji and Amit Shah ji want to control Tamil Nadu through this by manipulating the people's mandate. We have confirmed information that Amit Shah ji is having a full pressure, full control on the governor of Tamil Nadu not to allow TVK to form the government. आम्ही सध्या पळयता गोंयान स्मार्ट मिटराचो बोवाळ जाता. जेन्ना पयलींचे डिजिटल मिटर काडून स्मार्ट मिटर इन्स्टॉल जाता तेन्ना लोकांच्या मनान खंय तरी भंय पडला की आपले बिल वाडटले काय म्हणून. तितून आनी एक गजाल अशी कळटा की हे जे स्मार्ट मिटर आसा ते प्रीपेड आसतले. म्हणल्यार तुमी इलेक्ट्रिसिटी वापरच्या पयलीं एक अंदाज धरून की बाबा आपल्या म्हयन्याक जर समजा 1,500ची इलेक्ट्रिसिटी आपण वापरता जाल्यार पयलींच तुमी ते 1,500 रिचार्ज करप आनी तेजे मागीर तुमी इलेक्ट्रिसिटी वापरप. पूण जर तुमी प्रीपेड म्हणल्यार रिचार्ज करपाक जर विसरले जावं तुमचो रिचार्ज सोंपलो जाल्यार मागीर कितें जातलें ह्यो सगळ्या गजालींचेर हो एक रिपोर्ट. नव्या वीज मिटरांक पोस्टपेड आणि प्रीपेड सेवा स्त्री म्हूण वीज मंत्री म्हणटा. मात वीज खात्याच्या अधीक्षक अभियंत्याच्या कोतान फक्त प्रीपेडूच सेवा मेळटली. प्रीपेड लोकांना आशिल्लें तांणी फक्त प्रीपेडूच दवरिल्लें जाल्यार तें काडचेच पडलें. पोस्टपेडूय आसपाक जाय. लक्षांत हाडा, प्रीपेड आसचेंच पूण पोस्टपेडूय आसपाक जाय. दोनूय ऑप्शन्स आसपाक जाय. यू कॅनॉट टेक कंपल्सरी आसतले प्रीपेड काय इट इज ऑप्शनल. आमी काल नोटीस घाला सगळ्या न्यूजपेपरान इट इज मॅन्डेटरी. सो वी वील गो फॉर अ स्मार्ट मीटर एंड वी वील गो इन टू अ प्रीपेड मोड. सी प्रीपेड मोडान वचना जाल्यार हे स्किमीचो एडवांटेज व्हडली ना कांय न्ही. हो होल स्कीम जी तयार केल्ली गव्हर्मेंट ऑफ इंडियन वॉज टू इन्स्टॉल द मीटर इन प्रीपेड मोड. सो प्रीपेड मोडान आसल्यारूच हे स्किमी म्हणजे ह्या प्रोजेक्टाचो चड बेनिफीट जाता. पयली गोश्ट म्हणल्यार तुका जाय तितलो अमावंटाचेर चार्ज करूंक मेळटा. सो तुका दिसता की तुजें म्हयन्याचें बील एक 1,500 येता, तुका म्हयन्याच्या सुरवातेक तूं 1,500 रुपया चार्ज कर. तुजे कडेन 1,500 ना जाल्यार तूं 100 रुपया चार्ज कर, 200 रुपया चार्ज कर आनी जसं सोंपपाक पावलो तशें तुमी चार्ज करीत वचूंक शकता. जेन्ना तुजो चार्ज सोंपतलो म्हणजे सोंपपाक पावतलो तेन्ना तुमकां SMS येतले. 1, 2 न्ही ऑलमोस्ट 7 SMS येतले. म्हणजे एक 5 दीस पयलीं, 3 दीस पयलीं आनी ज्या दिसाक एक्चुअल डिस्कनेक्ट जावपाचो आसा त्या दिसा एटलिस्ट 3 SMS येतले की तुमकां तुमचो बॅलन्स सोंपता आनी तुमचो पावर डिस्कनेक्ट जातलो. ताज्या फाटल्यानूच तर कंज्युमरान एक्ट जावना जाल्यार तो पावर डिस्कनेक्ट जातलो. नवे स्मार्ट मिटर आसतले आनी एक्झिस्टींग स्मार्ट मिटर आसतले तातूंत कांयच डिफरन्स ना. जे आमचे एक्झिस्टींग मिटर आसा ते इलेक्ट्रॉनीक आनी डिजिटल मिटर्स. जे स्मार्ट मिटर्स आमी घालतले ते इलेक्ट्रॉनीक आनी डिजिटल मिटर्स. नॉर्मल मिटरान आनी स्मार्ट मिटरान कांयच फरक ना. सो आमी सद्याक कितें केलां, नॉर्मल मिटर काडून स्मार्ट मिटर घाला. स्टुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. नॅचरल जस्टीस दिवंक ना सरकारान. जे पळय आमचे हियरींग जावपाक जाय आसलें लॉ मिनिस्टरा कडेन कायद्याचे दृश्टीकोनात ते आमकां हियरींग दिवंक ना. हियरींग दिनासतना आमी नॅचरल जस्टिसाची सूट फायल केल्या. सरकारान इनजस्टीस केला म्हणटा तुमी. असो केला म्हणून आमी कोर्टान गेल्या ना. इनजस्टीस केलात न्हू जाल्यार तशें आसलें जाल्यार एक 2-4 फावटी हियरींग घेतलो आसलो आनी मागीर ऑर्डर पास करपाचो. विशय जनरल बॉडीक हो विशय येवचो ना इलेक्शनाचो. फक्त रोला बाबतींत चर्चा जातली पूण रोलूय ताका करपाक एज पर बायलॉज पावर ना हें हांवें तुमकां आतांय सांगलां. तशेंच आमच्या संबंद गोंयच्याय आमच्या नाती बांदवांक हांव सांगूंक सोदता की हो अजेंडा काडलेलो आहा तेन्ना आमच्या बांदवांनी डिसायड करपाचें बाबा ते जनरल बॉडी वचपाचें काय पळय ना पळय ते. कित्याक आमी ते जनरल बॉडीक वचपाचें ना. कित्याक आमी रीट पिटिशनान घातलां आनी आमी रीट पिटिशन जें घातलां आमी एज ए कमिटी म्हणून घातलां. हायकोर्टान क्लियर म्हटलेलें आहा जो पर्यंत डिस्पोज जायना मॅटर तो पर्यंत एडमिनिस्ट्रेटर काय करूंक शकचो ना. सरकारान हाडून बसयलो आनी पयशे फारीक करचे पडटा भंडारी समाजाक. आतां ते कितले पयशे तेजो पगार आसतलो थंय स्पेसिफीक करूंक ना पूण भंडारी समाजान ताका पेमेंट करपाक जाय आनी तो ते पयशे काडपाक शकता अशें म्हणून त्या ऑर्डरीन बरयल्लें आहा. तेन्ना हे आमकां समाजाक खूप घातक आहा. भंडारी समाजाचो प्रशासक सकाराम नायका कडेन उलयल्या उपरांत तो म्हणटा,
कमिटीच्या कायद्याप्रमाण मे महिन्याच्या दुसऱ्या आयतारा एजीएम जावपाकूच जाय म्हूण 10 मेक एजीएम दवरल्या. तशेंच पयशांची हेरफेर जाली जाल्यार ऑडिटा वेल्यान कळटलें. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. 5-6 दिसां फाटीं उचेले हांगासर सुभाष नायक हे 62 वर्साचे मनशाचो खून जाल्लो आनी ह्या हितून म्हापसा पुलिसांनी दोगा जाणांक सस्पेक्ट अरेस्ट केल्ले तितून आरोन फेर्नांडीस हो आनी दुसरो रामप्रसाद गुंड हांकां दोगांयकूय अरेस्ट केल्ले आनी तांकां त्या उपरांत तांकां रिमांडाक म्हापसा कोर्टान उबे केले. तेन्ना कोर्टान तांकां 6 दिसांचो पुलीस कस्टडी दिली. त्या उपरांत 6 दिसां उपरांत आयज परतून म्हापसा पुलिसांनी तांकां रिमांड थापलो उपरांत परतून रिमांड घेवपाक म्हापसा JMFC कोर्टान उबो केलो. तेन्ना तांकां कोर्टान इन्वेस्टिगेशन करपाक परतून आनी 4 दिसांची पुलीस कस्टडी दिल्या. फुडलें इन्वेस्टिगेशन आसा तें म्हापसा पुलीस करतात. स्टुडंटा खातीर म्हापशेंच्यान साम फाट्टे.